मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी जेजू एक सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस भुकेल्ले देखून कोणशो काडून खावंक लागले. फारिजेवांनी तें पळोवन ताका म्हणलें, सोनवारा दिसा करूं नजो तसलें काम हे पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताचे सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बाराबोरच्यांक खावंक सत्या नासली, पूण फकत यादनिकांनी खावंक येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे ताणें केल्ले. हें तुमी वाचूंक ना? वो सोनवारा दिसा यादनीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात तरूय गुन्यांवकार जायनात. हेंय तुमी सोमुतींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दया जाय, बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासलेत. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. देवाचे उतोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळोय म्हणुया. मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळोय. हांव म्हणटालो, म्हजें जिवीत अजून अर्दें सोरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलोलीं वर्सां नरकांत काडची पडलीं. सबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळोय. हांव म्हणटालो, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांचे मदल्या आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. सबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळोय. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरीं म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विणप्या वरवीं म्हजे जीव जिवीत रेवडेताय, भोवऱ्यांतलें तें कापून उडयताय. सबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळोय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. सबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळ्ळो. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी हेजिकायास राजा पिडींत पडून मरणाचे तोरणीर पावलो. इजायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक लायलो. सर्वेस्पूर अशें सांगता, तुजें घर थाऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मरणाचे दीस पावले. तूं आनीक बरो जावचो नाय. हेजिकायासान आपलें तोंड वणटी वाटेन पोरतिल्लें
आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें, सर्वेस्परा तुजे मुखार विस्वासीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीट तें हांवें केलां. तूं म्हजो उगडास कर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुखां गळोवन हेजिकियास रडलो. तेन्ना सर्वेस्पोर इजायासा कडेन असो उलयलो, वच आनी हेजिकियासाक सांग, सर्वेस्पोर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकल्लें आनी तुजीं दुखां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मदें तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरांत चडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चडयतलों. त्या भायर आसिरेच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलों. हें शार हांव राखतलों. इजायासान म्हणलें, आंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या गायाक लायात आनी तो बरो जातलो. हेजिकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली खुणां दिताय? इजायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें करतलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पर ही खुणां दिता. पळय, देंवत्या सुर्याची सावळी आकाशाच्या पांवड्याचेर 10 पावलां पाटी सरोशी हांव करतलों. सांगलोले प्रमाणे सुर्याची सावळी 10 पावलां पाटी गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ, पॅलेस्टीन गांवांत जेजूच्या काळार शेतां बाटां लांबचे लांब आसतालीं आनी दर एक बांदे मदें लोकांक चलून वचूंक वाट आसताली. कोणाच्याय शेतांतल्यान चलून वेता तेन्ना तांच्या हातांत तोडून कोणश्यो गोटे खावन येताले, पूण वयल्यान त्यो लुणवूंक जायनासल्यो. जेजूचे शिसूय तेंच करतात, पूण फारिसे सोनवार देखून तांचेर चाळवतात. जेजू खेरीत भाशेन पेल्याची दया करून सोनवार पाळचो म्हूण तांचें मन उजवाडायता. कायदे पाळटना दया पयली येता म्हूण तांकां उगडास करता. आयज पवित्र सभा संत बोनावेंचर धर्माधिक्षक आनी धर्मशास्त्री हाचे समारंभता. ताचो जल्म 1218 वर्सा इटालिया देशांत जालो. आसिसीच्या सांत फ्रांसिस्काचे मोजतीन 4 वर्सांचो आसतना जियोवानी एका मारेकार दुयेंसांतलो बरो जालोलो. बोनावेंचर म्हूण ताका नांव 1243 वर्सां जेन्ना आसिसीची सांत फ्रांसिस्काच्या मोठांत तो भितर सरलो तेन्ना ताका घातलें. मोठांत तशेंच मोता भायर एक देवशास्त्री आनी एक तत्वगिन्यानी कसो जायती शिकवण ताणें परगटली. आपले शिक्षणांतल्यान पवित्रताय तो परगटतालो.